मडगाव नगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीचेर शॅडो काउन्सिलान खर टिका केल्या। फाटल्या 5 वर्सां सावन 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पुरस्कार दिवंक ना। मडगावच्या सुमार 20 स्कुलांतल्या सोशल सायन्स विशयांत सगळ्यात चड गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांक रोख इनामां आनी प्रमाणपत्र दिवपाची येवजण आशिल्ली। मात फाटली 5 वर्सां जालीं हे पुरस्कार दिवप बंद केलां। हाका लागून विद्यार्थ्यां मदीं असंतोष निर्माण जाला। देखून मडगाव नगरपालिकेन पुरस्कार सुवाळ्याची तारीख 15 दिसां भितर जाहीर करूंक ना, जाल्यार स्वताच्या खर्चान हो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडटले, अशी शिटकावणी मडगावच्या शॅडो काउन्सिलान दिल्या। एसएससीचा रिझल्ट डिक्लेअर झाला आसा आणि एसएससीच्या रिझल्टान आणि मडगाव म्युनिसिपल काउन्सिला संबंध म्हळ्यार कितें 2009 वर्सा आमी एक प्रायज इन्स्टिट्यूट केलो फॉर जितले स्कूल्स आहा हाय स्कूल्स आहा मडगाव भितर मडगाव म्युनिसिपल एरिया भितर जितले हाय स्कूल्स आसा तांकां एक प्रत्येक स्टुडंटाक और केन्ना शेअरूय जाता जाका सोशल सायन्सान हायेस्ट मार्क्स पडटा म्हणजे हिस्ट्री सिविक्सान जे भुरग्याक हायेस्ट मार्क्स पडटा फॉर एसएससी एग्जाम बोर्ड एग्जाम ताका प्रायज हे केलें। त्या टायमार आमी 1000 पर चायल्ड हे केल्लें आमी अलॉंग विथ सर्टिफिकेट जे भुरग्यांक एनकरेजमेंट दिवपा सारकें काम करपाक तें तुमचे कडेन जायना, सो हे आमकां खंय तरी दुखता। सेकंडली हो जो प्राइज मनी आसा समजला तो सुद्धा आम्ही आमच्या रेझोल्युशनामध्ये आफ्टर एवरी 2 years or 3 years तो एनहान्स जावपा आशिल्लो, पूण ते देखून दिवना ते वेगळे, पूण एटलीस्ट बेसिक जो अमाउंट आहा तो पूण दियाना। हे कितले अन्याय कित्याक भुरग्यांचेर जेन्ना जेन्ना तुमकां हें जाय म्हणटा ते कसले अवेरनेस प्रोग्राम जाय, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जाय, त्या टायमार तुमकां स्कुलांत भुरग्यांक उगडास येता आणि हे जाण जावन आमी तो प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो कित्याक एक बॉन्ड दवरपाक स्कुलांमध्ये आणि हाजे मध्ये हे एक रिलेशन दवरपा खातीर आमी प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो, पूण हे जायना हांगा दूख दिसता। बजेटा प्रोविजन आसपा जाय न्ही। सपोज बजेटान प्रोविजन केलें ना जाल्यार मागीर आमकां रेझोल्युशन घेवन आनी स्कुलांक कम्युनिकेट करून की हो एवरी इयर दितले म्हण हाजो अर्थ कितलो हे सपोज प्रोविजन करपा जायना जाल्यार फक्त लुटपाचें प्रोविजन जाता तुमचें काम करून बील काम करनासतना बील करपाचें हेच प्रोविजन जाता बजेटान आणि हेच भुरग्यांक जो एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक हें आसा इनिशिएटीव आसा ताजें प्रोविजन जायना। सो आमी मागला आमच्या लेटरा भितर आमी रिप्रेझेंटेशन दिला की 15 days भितर तुमी आमकां सांगते तुमी हें करता वो ना ते, ना जाल्यार आमी करता आमचे करता हे आमी इन रायटींग दिल्लें आसा।